आम्ही एक पणजे सिटीन सर्वे केल्लो आसा आनी ते सर्वेच्या प्रमाणे अरावंड 199 म्हणजे ऑलमोस्ट 200 गाडयो आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्यो अनअटेंडेड पोजिशनान दवरलेल्या. कायदो असो म्हणटा की खंयची एक व्हेकल जर तर 10 वरांच्या वयर एका जाग्याचेर अनअटेंडेड जर तर दवरली जाल्यार ती एबंडंड व्हेकल म्हणून समजून पुलिसान ताजेर कारवाई करतात. अशा पोजिशनान आमी ते गाडयेची परिस्थिती पळयत जाल्यारूच कळटा की ही व्हेकल खूब तेंप जाली अनअटेंडेड आसा म्हणून. अशे व्हेकल्स आमी सर्वे करून आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी ह्यो 200 व्हेकल्स आमी त्या ओनरांक नोटिफाय करतले की ह्यो 200 व्हेकल्स तुमच्या अनअटेंडेड आमकां सांपडल्या आनी आमी फुडली कारवाई म्हणजे ती एबंडंड गाडी उबारून आमच्या ताब्यांत घेतले. आनी तरी आसतना ताज्या पयलीं जर तो ती घेवन वता जाल्यार वी वील एक्सक्यूज इट. आनी जर तर तो घेवन वचना म्हणजे सेकंड सर्वेन ती गाडी तशीच जर तर आमकां सांपडली ती व्हेकल आमी ताब्यांत घेतले आनी मागीर फुडली कारवाई म्हणजे कलेक्टराक लेटर करून ती आमी ऑक्शनिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केलो. इन पणजी सिटी दे आर ऑक्युपायींग द प्रेशियस स्पेस पार्किंग एरिया. सेकंड सर्वे केन्ना जातली सर? 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा आमी प्रत्येक हाका ओनराक 7 दिसां भितर प्रत्येक मनशाक खबर आहा की आपली गाडी खंय आसा. नोटिसीस धाडल्या तांकां? नोटिसीस आमी अजून धाडून आमी आयडेंटिफाय केलो. नोटिसीस रेडी जाल्या. नोटिसीस इमिजिएटली वतली. ओके. सो तो नोटीस मेळटकच 7 दिसां भितर जाता तांचे जर व्हेकल्स ते लिफ्ट करना मागीर आमकां फुडली कारवाई करची पडटली.